नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. गोयचे लोक आवाज करिना जाल्यार म्हादय कर्नाटकाक एक्टिव्हिस्ट केरकाराची शिटकावणी. दूधसागरार डझनभर प्रकल्प, तिनांचे आराखडे तयार. म्हादयचे उदक डिस्कनेक्ट. मंत्रिमंडळाची फाल्यां बसका. नव्या वर्साच्या सुरवातीकूच एकार एक ॲक्सिडेंट. ओल्ड गोवा खोर्ले मळार आक्षे फ्लायओव्हराचेर वेर्णा अपघात. 12 जखमी. पर्रा मोटारीक उजो. नव्या वर्साचो फोग बादलो. इयर एंडाक चोरांचो सुळसुळाट. कळंगुटे आनीक 13 जाणांक धरले. 15 लाखांचे 64 मोबायल जप्त. सप्तकात 4 टोळयो. 51 जण ताब्यात. कोटी मायज मोलाचे मोबायल जप्त. पर्यटकांचो आंकडो. गुन्यांव उपद्रवूय वाडलो. खात्यान ट्युरिस्ट पुलीस फोर्स मागला 4 पट वाडोवन. सध्या 112. खातें मागता दीस रात ड्युटेक फूल टायम. 446 जाणांचो फोर्स. नेत्रावळी नुना कासव धरून गेल्ले कडेन दोग गेले. 35 वर्साचो सतीश गांवकार, 40 वर्साचो रामदास खडपांनी आडकून घुसमटून सोंपले. 3 जाण आडकल्ले. एकलो साल्वार. नव्या वर्सा सावन राज्य लोकसेवा आयोगाची सगळ्या पोस्टांक वर्साक एकूच कॉमन परीक्षा. जीपीएससीच्या प्रस्तावाक सरकाराचो बावटो. पास जाल्या उपरांत सिव्हिल, पुलीस, फॉरेस्टाचे पर्याय. मायात गोंय सरकार, केंद्र आनी भारतीय जलमार्ग अधिकारिणीची त्रिपक्षीय कबलात सोंपता. आदलो कॅप्टन म्हणटा न्हंयाच्या सांबाळाक कबलात रिन्यू. कांपलार नवे लायट हाऊस. आनी पणजे महालक्ष्मी देवळा कडेन ड्रेनेजीच्या कामाचेर थळाव्यांक दुबाव. हुंवाराची लक्षणां. स्मार्ट सिटीचो सल्लागार म्हणटा काम सायंटिफीक चल्लां. पुर्तुगेज तेंपावेल्यो ड्रेनेजी क्लियर. खबरो विस्तारान. गोंयच्या लोकांनी आवाज चडयलो ना जाल्यार कर्नाटक म्हादय व्हरतले म्हणून पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेन केरकाराची शिटकावणी. कर्नाटक खंय दूधसागर वाठारांत डझनभर प्रकल्प उभारता. 3 धरणाचे आराखडे केल्यात म्हणून केरकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. कणकुंबी रामेश्वर देवळा कडच्यान नाल्यांतल्यान म्हादयक वचपी उदक खंय बंद. तो मलप्रभेक कनेक्ट. पावसाक उदक त्या वाटेन. मजगतीं म्हादयचो इश्यू केंद्रा कडेन व्हरपाक मंत्रिमंडळाची फाल्यां म्हत्वाची बसका जाता. गोंयच्या लोकांनी आवाज चडयलो ना जाल्यार कर्नाटक म्हादय व्हरता म्हूण शिटकावणी. गोंयच्या लोकांनी हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न मतीन धरून एकंदर ह्या विरोधान आपलो आवाज जर बुलंद करूंक ना जाल्यार निश्चितपणान कर्नाटक ह्या प्रश्नाचेर गोंयचेर हे उदक जे आसा गोंय वाटेन येवपी जे उदक आसा हे पुराय तरेन वळोवन व्हरतले हातून मातूय दुबाव ना. दूधसागर वाठारांत डझनभर प्रकल्पांचो कर्नाटकाचो प्लान. जायते प्रकल्प जे आसा ते दूधसागराच्या काटला आनी पायणाचेर आसा आनी हेर ज्यो विरंजोळच्या प्रकल्पाच्या संदर्भात तांकां काम करपाचें आसा. जवळ जवळ डझनभर धरणाचे प्रकल्पाचे काम कर्नाटक करपाक सोदता. सध्या तेंच्यांनी 3 धरणाचे काम जे आसा तेंचो आराखडो तयार केल्लो आसा आनी एकंदर ह्या प्रकरणाक लागून गोंयच्या पर्यावरणाचेर, गोंयच्या लोकजिवनाचेर आनी संस्कृतायेचेर त्याचे गंभीर परिणाम जावपाचे आसा. कणकुंबीच्या रामेश्वर देवळा कडच्यान म्हादयक वचपी नालो उदक डायवर्ट केल्ल्यान सुकला. हो जो प्रवाह आसा हो ह्या दिसांनी उदक जे आसा ते गोंय वाटेन व्हरतालो पूण आतां हे पुराय तरेन नालो आसा तेचें अस्तित्व जे आसा ते उध्वस्त जाल्ले आसा आनी गोंयान वचपी उदक जे आसा हे हेच्या पयलींच बंद जाल्लें आसा.
पावसाच्या दिसांनी हे उदक आसा ते पुराय तरेन मलप्रभेच्या पात्रान वयता. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. नवे वर्साचे सुरवातीकूच एकार एक ॲक्सिडेंट. ओल्ड गोवा खोर्ले मळार व्हॅन आनी मोटार मारली, 6 जाण जखमी. आक्षे फ्लायओव्हराचेर फांतोडेर मोटारीचो सेल्फ ॲक्सिडेंट, 3 जाण जखमी. वेर्णा कुठ्ठाळे मडगांव मार्गार 2 मोटारींचो ॲक्सिडेंट, थंयूय 3 जखमी. ॲम्ब्युलन्स पावना जावन जखमींक गाड्यांनी हॉस्पिटलांत पावयले. इयर एंडाचो हँगओव्हर. इयर एंडाचो हँगओव्हर. नव्या वर्साचो पयलो दीस रस्त्यार रिस्की. अंदूय नव्या वर्साची फांतोड अपवाद ना. आक्षे फ्लायओव्हराचेर फांतोडेर मोटार मोखली. धपक्या सरशी परतली. गाडी फुडल्यान काबार. गाडयेंतले तिगूय बऱ्यान साल्वार. इयर एंडाचे जागरण बादला आसुये, दोळो लागला आसुये म्हूण दुबाव. ओल्ड गोवा खोर्ले मळार व्हॅन आनी मोटारीचो ॲक्सिडेंट. व्हॅन गोंयची, मोटार कर्नाटकाची. दोनूय गाडयांचो फुडलो भाग काबार. दोनूय गाडयांतले मेळून 6 जाणांक मार लागलो, सगळे जीएमसी. ते वटेन वेर्णा कुठ्ठाळे मडगांव रस्त्यार 2 मोटारींचो ॲक्सिडेंट. दोनूय गाडयो एकामेकाक आदळून रस्तो सोडून सकयल गेल्यो. दोनूय गाडयो वास्कोच्यो. 3 जाण जखमी. ॲम्ब्युलन्स पावंक कळाव जालो. तो मेरेन दुसऱ्या मोटारींत घालून तिगूय हॉस्पिटलांत. परा राती एके मोटारीक उजो लागून मोटार काबार. फायर ब्रिगेडीन उजो पालयलो, मात तो मेरेन मोटार सामकीच काबार. कळटा ते प्रमाण नव्या वर्साचो फोग लागून मोटार पेटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इयर एंडाक चोरांचो सुळसुळाट. कळंगूट हणजूण पोलिसांनी राती आनीक 13 जाणांक उखल्ले. 15 लाखांचे 64 मोबायल जप्त. दुबावीत कशे कळंगुटे दर्यावेळेर भोंवताले. इतले मोबायल कशे काय विचारल्यार जापना. कळंगूट आनी हणजूण पुलिसांनी सप्तकभरात 4 टोळयो मेळून 51 जाणांक धरल्यात. कोटी मायज मोलाचे मोबायल जप्त. मोबाईल सांभाळात. इयर एंड लूट. मिशन मोबाईल 4 टोळयो, 50+ चोर, 150+ मोबाईल्स. गोंय पुलिसांनी मोबाईल चोरा आड कडक भूमिका सुरू केल्या. कळंगूट आनी अंजूण वाठारांत चड चोरयो. आतां मेरेन 4 टोळयो पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. 150 वयर मोबाईल जाल्यार 50 वयर मोबाईल चोर पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या. मोबायलाचो मार्केट व्हॅल्यू कोटी रुपया पार. सनबर्न, न्यू इयर पार्टी आनी असल्या इव्हेंटाक लागून घे म्हूण टुरिस्ट गोंयांत. बरोबर चोरांच्या टोळ्यांचे मिशन मोबायल आनी पाकिटमार. अजाप म्हळ्यार काय चोर सनबर्नाचे 5 विकते घेवन सनबर्नाक पावले. जप्त केल्यात ते चडशे आयफोन आनी सॅमसंग. ह्या नातला सनबर्न न्यू इयर पार्टीच्या फाटभुंयेर पुलिसांनी फाटले 8-10 दीस खासा टिमी घालून दीस रात काम केलां. थोडे युनिफॉर्मान जाल्यार थोडे सिव्हिलान. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पर्यटन खात्यान टुरिस्ट पुलीस युनिटाचे बळ 4 पट वाडोवन मागलां. सध्या PSI ते कॉन्स्टेबल मेरेन 112 IRB पुलीस ह्या युनिटांत आसात. टुरिस्टांचो वाडटो आंकडो लक्षात घेवन पर्यटकांक जावपी उपद्रव कंट्रोल करूंक 446 जाणांचो फोर्स मागला. तातूंत 1 SP आनी 2 DYSP फोर्स दीस रात वावुरतलो. खासा रिपोर्ट. गोंयांत टुरिस्टांचो आंकडो एक सारको वाडटा. लोकसंख्ये परस कितलेशेच पटीन मायज टुरिस्ट गोंयांत. टुरिस्ट वाडटा ते पळोवन 1986 टुरिस्ट पुलीस युनिट सुरू केल्लें. तेन्ना सावन आज मेरेन टुरिस्ट कितलेशेच पटीन वाडलो, मात फोर्साची तांक वाडूना. टुरिजम बोर्डाचे बसकेंत इश्यू आयलो. पर्यटन खात्याक फोर्स 4 पटीन वाडोवन जाय. 1986 30 जाणांचो टुरिस्ट पुलीस फोर्स. सध्या 6 PSI, 98 PC, 8 LPC धरून 112 जाणांचो फोर्स. IRB फोर्साचे पुलीस टुरिस्ट पुलीस युनिटाचे ड्युटेर. कायदो सुवेवस्थेचो प्रश्न येता तेन्ना हो फोर्स चालयतात. पर्यटन मळार गुन्यांव उपद्रव वाडिल्ल्यान 112 जाणांचो फोर्स पावना. सध्या 46 पुलीस उत्तर गोंयच्या दर्यादेगांचेर. दक्षिणेत एकूय ना. टावट, फसवेगिरी, अनैतीक वेव्हार, ड्रग्स, हॉकर लुटतात अश्यो कागाळी. सगळ्या सुवातींचेर नजर दवरपा इतलो फोर्स टुरिस्ट पुलीस युनिटांत ना. टुरिस्ट पुलीस फोर्स 4 पटीन वाडोवपाचो प्रस्ताव टुरिजम बोर्डाचे बसकेंत. पर्यटन मळार वाडपी गुन्यांवाच्यो केशी हाताळूंक तसले प्रकार आळाबंद हाडूंक टुरिस्टांचेर नजर दवरूंक खात्याक पुलीस फोर्स वाडोवन जाय. सध्या टुरिस्ट पुलीस फोर्सांत 6 PSI, 98 PC, 8 LPC धरून 112 जाण. पर्यटन खात्यान एकूण 446 जाणांचो फोर्स टुरिस्ट पुलीस युनिटा सकयल मागला. तातूंत 1 SP, 1 DYSP आनी 2 पुलीस निरीक्षकांचो आस्पाव. 12 PSI, 36 हवालदार, 360 शिपाई, 36 बायला शिपाई मागल्यात. हो फोर्स दीस रात शिफ्टींनी ड्युटेर दवरपाचो खात्याचो प्लान.
प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. नवे वर्सा सावन राज्य लोकसेवा आयोगाची सगळ्या पोस्टांक वर्साक एकूच परीक्षा आसतली. GPSCच्या ह्या प्रस्तावाक सरकाराचो बावटो. कॉमन सिलेबस आशिल्ली परीक्षा पास जाले उपरांत उमेदवारांक फुडें पर्याय वेचूंक मेळटलो. वर्साक एकूच परीक्षा आशिल्ल्यान उमेदवार आनी आयोगाचो परीक्षांचेर वेळ आनी खर्च वाचतलो. खासा रिपोर्ट. आज मेरेन सरकार पोस्ट काडटा तशें गोंय राज्य लोकसेवा आयोग परत जायराती दिवन परीक्षा आनी मुलाखती घेताले. एकूच उमेदवार वर्साक कितल्योश्योच परीक्षा दिताले. आतां वर्साक एक कॉमन परीक्षा घेवपाचो प्रस्ताव GPSCन सरकाराक धाडिल्लो. सरकारान प्रस्ताव पास केला. कॉमन सिलेबस आशिल्ली ही एकूच परीक्षा पास जाले उपरांत उमेदवारांक गोवा सिव्हिल सर्व्हिस, गोवा पुलीस सर्व्हिस आनी फॉरेस्ट सर्व्हिसींतले एक पर्याय वेचपाचो पर्याय मेळटलो. So the Goa Public Service Commission conducts examinations for recruitment to the Goa Civil Service and to the Goa Police Service. We also recruit for the Goa Forest Service. We had sent a proposal to the government of Goa a few months ago saying that we'll have a common exam so that it reduces the burden on the commission as well as on the students or the candidates who would like to apply for these positions. So we had told the government, we had provided through a proposal that we have an examination through a schedule, a timetable which will be announced well in advance. So all the candidates who are eligible will apply for the common exam. And once, if they pass a common exam, then they will be a choice to them whether they would like to be in the Goa Civil Service, the Police Service or the Forest Service. कॉमन सिलेबसाची परीक्षा अशी आसतली. We'll have a pre-screening exam. We'll have a pre-screening examination followed by a repeat pre-screening examination for those who could not pass the first attempt by a small margin of marks. Then we have a screening examination. Now the screening examination basically today it comprises topics like history, geography, political science, there's English, there's reasoning, etc. There's law, there's innovation, there's science and technology. Now when we amalgamate and we have forest services and we have police services, we'll have to slightly tinker with it. We'll have to touch it up. So there's an issue like human rights for police services, and forest service topics like botany, zoology, biology will be there. So we'll work around a common syllabus so that everybody will be taken will have a fair chance of qualifying. Once they pass this screening examination, then we have a written examination which is of 4 papers. Paper A, B, C and D. That is totally 250 marks. And then they have an interview which is again carrying 40 marks. So of these 290 marks, a merit list is prepared. At the interview stage, they will be asked which service they would prefer, whether it's the Goa Civil Service, the Goa Police Service or Forest Service, and accordingly, based on their merit and availability of vacancies, they will be placed. कार आणि सावियो डायस. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. नेत्रावळी न्हंयेक कासव धरपाक गेले कडेन 2 जाण खडपांनी आडकून सोंपले. 35 वर्साचो सतीश गांवकार आनी 40 वर्साचो रामदास गांवकार दोगूय सांगावेले. राती कासव धरपाक म्हणून 3 जाण खडपांनी गेल्ले. बरोच वेळ आडकून उरले आनी घुस्मटून तिगांतले 2 जाण सोंपले म्हणून कळटा. आज नेत्रावळी नुने सांगे ह्या मतदारसंघाक नेत्रावळी ह्या गांवाक नुने म्हणटा ते तो गांव आसा थंय एक इन्सिडंट जालो की 3 जाण सकाळीं जे प्रमाणे म्हायती मेळ्ळी की ते कासव धरपाक गेल्ले. तेजे नंतर तेंचो पत्तोच ना म्हणून सांजेर तेंगे गांवांतले कोण तरी ते पळोवपाक गेले. थंय तांकां आढळ्ळें की जे 3 जाण गेल्ले खंय तरी तेतून आडकून पडल्यात आनी ताका लागून तेणी भितर वचपाचे ती केव्स आसा ते रिवर्सान आनी ते रिवर्साक केव इतली ल्हान डिस्टन्स आसा खंय भितर गेल्यार भायर येवपाक तेतूर खंय तरी तेंगे सफोकेट जावन जेन्ना हें मेळ्ळें तेन्ना सफोकेट जावन 2 जाणांली डेथ जाल्ली आसा आनी एकट्याक तेणी पूल करून सारवार केल्लो आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांगेर साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. मायांत गोंय सरकार, केंद्र आनी भारतीय जलमार्ग अधिकारिणी मदली त्रिपक्षीय कबलात सोंपता. 2017 कबलात जाल्ली. पोर्ट्स कॅप्टन सांगता ते प्रमाण गोंय सरकार कबलात रिन्यू करूंक शकता. तशें केल्यार गोंय सरकाराचो न्हंयाचेर अधिकार अबाधीत उरतलो. कांपालावेले लायट हाऊस मोडून नवे बांदपाचें आसा म्हणून रिटायर्ड कॅप्टन जेम्स ब्रागांत सांगता. गोंयांतल्या 7 न्हंयांच्या सांबाळा खातीर 2017 त्रिपक्षीय समजिकाय कबलात जाल्ली. 4 म्हयन्यांनी मुजत सोंपता. No, it will not affect Goa mainly because we have signed a MOU with Indian Water Authority of India, which is
for a period of 5 years, and it's valid until May 2023. And in this MOU, we clearly demarcated the areas what are belonging to the state, and there are no any NOC what are required from them except for constructing bridges, for NOC for vertical and horizontal clearing. That's all. Apart from that, we do not require any NOC from them. And there is 100% funding given by Indian Waterways Authority. As you know that we've got a few floating jetties which have come up in the last couple of years, and Indian Waterways have given us 100% funding. There is nothing contributed by the state government, so we've been getting a lot of benefit. According to the MOU? When we are doing it mutually, like, we are doing a joint decision. It's a joint decision. And they can do anything directly, no? No, they cannot until they consult us, and only when they take our expert advice, thereafter they can do. न्हयांचें राष्ट्रीयकरण जाल्ल्यान गोंय सरकाराक जेटी लायट हावज बांदपाक न्हयांचें ट्रॅकिंग करूंक फंड मेळटा. न्हंय देगांचेर आनीक लायट हावज बांदूंक मेळटा. कांपालांतलो लायट हावज मोडून थंय खंय नवो बांदपाचो आसा. Okay, lighthouses in Lighthouses, dredging works, yeah. and jetties. No, at the moment, one lighthouse at Kampal, which is going to be demolished totally, and a new one being built. They are going to do up the whole lighthouse. It's a huge structure with a restaurant inclusive. So it's going to be tourism related as well. And we've identified a few lighthouses which we need to position at some strategic location along the waterway. So based on that, they're working out estimates. They're going to get the approvals from their respective departments, and thereafter they will communicate to us what is possible. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. पणजी महालक्ष्मी देवळा कडेन चालू आशिल्ले ड्रेनेजीच्या कामाचेर थळाव्यांक दुबाव. पावसात बुट्टी मारपाची लक्षणां. स्मार्ट सिटीचो सल्लागार म्हणटा सगळें काम सायंटिफीक आनी मोठ्या पावसाक मतीन धरून चल्लां. शारांतल्यो पुर्तुगीज तेंपावयल्यो पुरिल्ल्यो ड्रेनेजी उस्तून उक्त्यो करतले. पणजेची स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम पावसांत बुट्टेक कारण जायत म्हूण थळाव्यांक भंय. नॅचरल फ्लो ना म्हणजे कितें सांग. आतां तर फाल्यां दर्याची लेवल वाडली तर दर्याचें पाणी हांगाचें उदक वचच्या पयलीं जें लँडार आसा म्हणजे देवळ हांगा पणजेन जें उदक आसा तें दर्यान पावच्या पयलीं दर्याचें पाणी ह्या येदे व्हडल्या डायमिटरांतल्यान हें भितर सरतलें. ते भितर सरतले जाल्यार हाका तोडगो कितें. आर्किटेक्टान तो प्लॅन केला तो बसून एसीन बसून तो आर्किटेक्ट तो प्लॅन करता. प्रुडंटान स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसरांक गाठले. आणि जो डिझाईन केला हो पूर्ण सायंटिफिकली अँड बेस्ड ऑन हायड्रोलॉजी आणि हायड्रॉलिक्स केल्लो आसा. हायड्रोलॉजी म्हणजे मॅक्सिमम रेनफॉल जो आम्ही कन्सिडर केला म्हणजे 15 mm पर आवर त्या हाजेर आमी हाजें पूर्ण सिम्युलेशन केल्लें आसा आणि ताजेर 2.5 टायम्स आमी सेफ्टी मार्जिनूय घेतिल्लो आसा. म्हणजे क्लाउड बस जायत कितें जायत जाल्यार पणजे जेन्ना हाय टायड आसता पळय तेन्ना इट इज स्टार्टींग फ्रॉम 60s पणजी फ्लड जाता. सो जशें हाय टायड आसा काय ना माउथ ऑफ द ड्रेन्स भरता आनी उदक भायर वचना. सो 1-2 वरांची फ्लडींग सद्या तुमी आमी नोटीस कितें करता पळय पणजी ती एटलीस्ट 50% रिड्यूस जातली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. उत्तर प्रदेशाच्या प्रयागराजात जाल्ले IMA नॅशनल कॉन्फरन्स नेटकॉनात गोयचे IMAक विक्रमी 8 राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाले. गोयचे IMAचो अध्यक्ष म्हणटा संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली NGO IMA. कोविडाच्या अरिश्टात संघटनेन खूब वावर केला. वेगवेगळे कॅम्प घडोवन हाडल्यात. 8 राष्ट्रीय पुरस्कार मेळपाची ही पयलीच खेप. A great day for us at IMA Goa because IMA Goa has received, as you have been told already, 8 awards at the national level. For the first time, Goa has received such a great recognition. As you all know, Indian Medical Association is the largest NGO all over the world. There is no greater NGO than
the Indian Medical Association. And in Goa, we have 1,850 members. It has done a lot for the COVID times. And besides this, we have various cells in IMA. We have the adolescent cell, we have the cells that work for the various sectors of medicine, and we have had a lot of camps. फातरप्या महारथान शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्रा सोंपली. फातोडेर महारथ जालो, रातभर जागरण आनी मागीर रथ जातकच देवीक परत देवळांत व्हरतात. रथ पळोवंक भाविकांची गर्दी. कुंकळकान्नीचो महारथ. चार दीस रथ आसले ते सगळे भाविकांनी भरपूर उपस्थिती लावून हे बरे भशेन सक्सेसफूल केले. तशेंच आमचे जे 12 वांगडी आसात, जे आमचे 12 गांवकार आमी म्हणटा तांकां, आमी तेंचे आभार मानता की तेणी आमकां ह्या जात्रेच्या आयोजनाक संपूर्ण सहकार्य दिलें आनी जो महाभोजन आसा ते महाभोजनाच्या आयोजनाक तेणी भरपूर हातभार लायिल्लो आसा. ह्या बद्दल आमी तेंचे ऋणी आसा. आमी देवी शांतादुर्गे कडेन मागता की जे सगळे भाविकांनी, आमच्या महाजनांनी, आमच्या 12 वांगड्यांनी, आमच्या 12 गांवकारांनी जे कितें आमकां सहकार्य केल्लें आसा ताचे बद्दल तांकां सगळ्यांक बरें आरोग्य, आयुश्य आनी ऐश्वर्य दिवचें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.